बाबा भयणीनो, इजायास 60 आनी 21 वर 6वी वोड आमकां अशें मेळटा. सर्वेस्पराचे यादनीक आमच्या देवाचे सेवक म्हूण लोक तांकां पाचारतली. ते तुमकां देवाच्या नांवान आशिर्वाद दितले. जाल्यार पाप साहेब आमचो आतांचो लियो तो यादनिका विशीं अशें म्हणटा. यादनीक जेजूच्या काळजाचे उपकार थीरपणान आनी ल्हानवीकपणान घायर जाल्ल्या संवसाराक बुजवण आनी पेकोणी दितेले दूत. बाबा खरेंच जेजून आपल्या शिसां वरवीं यादनीक आयज आमकां दर एकल्याक पवित्र सोबीन आमकां आदाराचे एक आमकां दूत आमचे गवडी आमकां रात दीस जेजून दाखयलेली वाट चलोवंक आमकां आदार करतले. बाबनो 2014 ह्या वर्साक वेस्ट आफ्रिका एबोला व्हायरस म्हूण आयलो. वॉशाची पिडा आनी ह्या आख्या वाठारांत हो व्हायरस येवन ही वॉशा लागून जायत्या लोक मरूंक लागलो. हें पळोवन जावं समाजीक वावर करतले, जावं राजकारबार चलयतले, जावं यादनीक, जावं मोटवाशी, जावं हेर लोक जोडी मुडी धांवूंक पळोवन वचूंक लागलो. तेन्ना फादर मिंगेल हांणी इगोजेनूच रावंक चिंतलें. तेन्ना ताका बिस्नू साहेबान एक मॅसेज पाठयली, मिंगेल तूं वच, तूं राव नाकाय, हे पिडेक लागून तूं मरतलोय. पूण भाव न्हू, फादर मिंगेलनूय बिशपाक परतून एक मॅसेज धाडली. मेंढरांक सांडून गोवण्यान पोड काडूंक येता जायत. कॅन अ शेपर्ड रन अवे वेन हीज फ्लॉक इज सफरींग इन पेन. आनी बाब खरेंच फादर मिंगल पेजारीस खंय ह्या पिडेसाची, ह्या वॉशाचे पिडेन, ह्या संदर्भान ताची सेवा करतना ताकाय हो वॉस लागून तो मेलो. ताणें आपलें जिवीत ह्या जेजूच्या पावलांनी चलोवन आपले पोरजेक ताणें जिवीत दिवंक भेटयलें. बाब न्हू, जॉन मॅरी वियानी, जाका आमी गोवळ्याचो पात्रोन म्हणटा, जॉन मॅरी वियानीन केदी भाशेन आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें. तितलो शिकलेलो न्हय आसलो, जाणवायेन बोललो नासलो, पूण ताची ल्हान ल्हान जाणवाय, ताचें सादेपण, ताचें ल्हानवीक जिवीत, ताचो सादो प्रभाव जायतो लोकांचेर पडटालो. दिसपोटी मिसाचे भेटे वरवीं, संस्कारा वरवीं जेजून रिगून ताणें आपलें जिवीत फ्रांसाच्या गांवांत आज म्हणटा त्या फिरगोजेन लोकां खातीर भेटयलें. 24 वरां जायते पावटी जाय तेन्ना तो कुमसोदेनी बसून लोकांची पातकां आयकून जेजूची कृपा भोगसणी तांकां फाव करतालो, काकूत तांकां लाभयतालो. आपलें जिवीत मागण्यांत रावन ताणें दुसऱ्याचो भावार्थ वाडयलो. कितलो लोक ताचेशी येतालो ताचें बरें उतर आयकूंक. आनी ताणें आपलेच भलायकी पडे नासतना, आपलें खाण जेवण पडे नासतना, आपली खुशालकाय, आपली कम्फर्टेबिलिटी पडे नासतना आपलें जिवीत जेजू भाशेन ताणें आपले पोरजेक भेटयलें आनी आपलें जिवीत दिलें. बाब न्हू, एक यादनीक आपल्या पासून झेयना तो पोरजे खातीर, कित्याक देवान ताका पोरजे मोदें विचून काडला. ह्या मनशा मदलो विचून काडला मनशा खातीर, ह्या मनशाची सेवा करूंक, हे पोरजेची सेवा करूंक आनी हे पोरजे खातीर आपलो जीव दिवंक. असलो गवडी फादर मिंगेल पेजारीस जावंक पावलो. असलो गवडी जोआ मारी वियानी जावंक पावलो. असले गवडी आयज आमकां बिशप रोमेरो आमकां दिश्टी पडटा. असले गवडी आयज मॅक्सिमिलियन कोल्बी आमकां दिश्टी पडटात. असले गवडी आयज हजार आमकां दिश्टी पडटात. कितले भाग्यवंत आमकां दिश्टी पडटात. कितें केलें तांणी? आपले चिंतीन आसतना आपले पोरजे खातीर ते जीव दिवंक तयार जाले. एक बऱ्या गवड्या भाशेन एक शेडी सांडलोली पासून ते सोदूंक गेले, कित्याक ते जाण आसले ही बापाची येवजण. बाब न्हू, आयज हेंच आमी गवण्या खातीर मागता. एक खरो यादनीक गवडी ताचो वावर आमच्या दोन प्रांतान आमचे फिरगोजेन कितें गाय.
भाव न्हू, पयले खातीर एक यादनीक गोंड जावन आसा, देवाच्या एकवटान रावन मागण्यान जियेतलो भाग्यवान मनीस. भाव न्हू, जेन्ना असल्या मागण्यान जियेतले मनीस, आयज आमच्या फिरगोजांनी जायत्यो कार्यावळी, आयज आमच्या फिरगोजांनी जायतीं फेस्तां, जायते प्रोग्राम्स, आयज आमच्या फिरगोजांनी कितल्योश्यो एक्टिविटीज, ह्या सगळ्या बोवाडान जोरी एक यादनीक आपलो वेळ खासगी मागण्यान दिना, आपले फिरगोजेन मिसाचे भेटेन आपलो वेळ दिना, संस्कारां वरवीं आपले पोरजेक पावना जाल्यार ताचो वावर निर्फोड जातलो. एक यादनीक भाव न्हू, दोयाड मोवाड काकलुसराचो दूत. आपलीशी पोरजेक तो खंयच्याय वेळार तयार तांकां भोगसूंक, खंयच्याय वेळार तांकां कुमसाराचो साक्रामेंत दिवंक, खंयच्याय वेळार पिडेसाची मागणी दिवंक, खंयच्याय वेळार तांकां तांचे गोरजेक पावंक. पूण होच गवंडी जर खरेंच घायल जाल्ले पोरचेक, ह्या पोरचेक पातकान रेवळ्ळोले पोरचेक, चूक करतले पोरचेक भोगशिना, तांकां मांदून घेना, सजमून घेना जाल्यार ही जिविताची जोर हो जेजूचो मोग ह्या पोरचेक पावचो ना. बाब एक यादनीक, एक पोरगोटणार गुरू आनी शिक्षक. आपले देवाच्या उतरां वरवीं, आपले पोरगोटणे वरवीं, आपल्या दोर रेतिरां वरवीं जावं पवित्र संस्काराची वेळ सारून ही कुरपा देवाची शिकोवण आपले पोरजे दीक वावरता. जावं समुदायान वचून, जावं घरांनी विजीट भेट करून देवाच्या उतराचो मोग तांच्या काळजांनी घालता. जोरचो दोर दिसाक एक यादनीक देवाच्या उतरान वाडोना, एक दोर यादनीक आपली आकारणी करिना, एक दोर यादनीक आपल्याकूच देवाचे कृपेन वाडोयना जाल्यार हे देवाचें उतर दुसऱ्यांक परगटूंक ताका शक्ती मेळना, ताका बळ मेळना. बाब न्हू, दोर एक यादनीक म्हणटात प्रमाणीक निर्मळपणाचो दूत. कितें आपूण उलयता, कितें आपूण सांगता, कितें आपूण करणी करता, कसली आपूण सेवा करता, कसलो आपूण सभावांतल्यान दुसऱ्यांक पावता, हें यादनीकाचें वर्तेपण, ताचें एक प्रमाणीकपण. जर तर एक यादनीक आपूण कितें उलयता तें खरेंच कोडण्यांतल्यान दाखोड करिना, आपल्या न्हेसपा वरवीं, आपले वागणुके वरवीं, आपल्या चलपा वरवीं, आपले उलोवपा वरवीं, आपले देखी वरवीं जरी तर तो क्रिस्ताक साक्षी दिना जाल्यार ताचो वावर परतून निर्फोड जावंक शकता. एक यादनीक भाव न्हू, सादो, ल्हानवीक आनी खुशाल सेवक. एक यादनीक खुशाल आसतलो जाल्यार पोलीस खातीर भाव न्हू, जेजून रिगून तो रावंक जाय. जो तो जिविताचो भार घेवन तो वेता, जिविताचे सगळे आडखळ्यो तो घेवन जियेता जाल्यार ताचें जिवीत खुशाल आसूंक जायना. पूण जो जोरी आपलो विस्वास भरवंसो त्याच देवाचे धरून ह्या कुर्सार मालोल्या जेजूची देख घेवन ताचेर आपले दोळे लावन तो तर आपलो दीस सुरू करता, तेन्ना तो आपली खुशालकाय फाटी दवरून, आपलें दूख फाटी दवरून तो आपले पोरजेक खुशाल करूंक वावरतलो, आपले कोरजेक बरेपण दिवंक वावरतलो. एक यादनीक भाव न्हू, भावपणान आनी इश्टागोतीन जियेतलो. आपली फिरगोजीन जियेतना, आपल्या वाराडान जियेतना, ह्या दोन प्रांतान जियेतना दुसऱ्या यादनिकां बरोबर, दुसऱ्या धार्मिकां बरोबर, लौकीक फुडाऱ्यां बरोबर जोरी तांकां पाठिंबो दिना, तांकां त्या वेळार आदार सहकार दिना, त्या वेळार तांकां बरें उतर दिना, शाबासकी दिना जाल्यार एक यादनिकाचें भावपण दिश्टी पडचें ना. ते पासत एक यादनीक देवान विचून काडला भाव न्हू, पोरजे पासत आनी पोरजे खातीर जीव दिवंक. हेंच एक यादनीकपण, हें गवळीकपण आयज आमच्या फिरगोजांनी दिश्टी पडटा. असलें जिवीत जिवंक जायत्यो भाव न्हू यादनिका जिवितान आडकोळी आसात. देर आर मेनी चॅलेंजीस, देर आर मेनी ऑब्स्टिकल्स इन द लायफ ऑफ अ प्रिस्ट. आनी ह्या आडकोड्यांक फुडो करूंक आयजचो वर्तमान आमकां आदार करता. आयजचो वर्तमानान आमी आयकलां कशे तरेन जेजू आपल्याच गांवांत कितल्यो आडकोळी आसल्यो,
देवाचो वावर फुडें व्हरूंक, बापाची येवजण फुडें व्हरूंक जाय ते निराशेपण ताका येताले, जाय ते एकसूटपण तो भोगतालो, जाय ते त्रास कोस्ट तो भोगतालो. पूण ताणें आव्हानाक फुडो करूंक तो धांवूंक ना. ताणें फुडो केलो, ह्या कुर्साक ताणें फुडो केलो, आपल्याच्या बापाच्या मोगाक ताणें फुडो केलो. आनी ते पासत ह्या पोजेची सेवा करूंक तो पावलो. फादर मिंगेल पाजारीस ह्या आपल्या आफ्रिकाच्या गांवांत हे एबोलाचे व्हायरस पडून थंय भिवन धांवूंक ना. पूण ताणें आपले घेतिल्लें उतर दिल्लें उतर देवाक तो विस्वाशी रावलो आनी पोरजे पासत ताणें जीव दिलो. जॉन मेरी वियारीन आपूण शिकलोलो तितलो न्हय म्हूण पडून वचूंक ना, पूण आपल्याक जाता ते जाणवाय घेवन पोरजेक परतून देवाशी हाडूंक, हे सांडलोले आत्मे देवाशी परतून हाडूंक, गाड जाल्ले पातकान रेवळलोल्यांक नवें जिवीत दिवंक, एक नवो उजवाड दिवंक. हे यादनीक भाव वावुरले जाल्यार बाब आयज आमचे यादनीक असल्याच कोश्टांनी वेतात, असलेच एकमूडपण, असलेच कोश्ट, असलेच एकसूरपण, निराशेपण ते भोगतात. त्या वेळार कितें करूंक जाय? खरी भाशेन आमी लौकिकांनी हे आमच्या यादनिका पासत दिसपोटी भाव न्हू मागण्यान आमी तांकां दवरूंक जाय. वी नीड टू प्रे एवरी डे फॉर आवर प्रिस्ट. जितले आमी तांकां मागण्यान आमी दवरता तितली तांकां शक्ती मेळटा आपले पोरजेची सेवा करूंक. दुसरे सुवातेर तांकां पाठिंबो दिवंक, तांच्या आदार वावरान जावं तरेकवार वावरान तांकां सहकार दिवंक, फुडारीपण दिवंक, हे तांच्या वावरान आमी सांगाता चलूंक, तेन्ना तांकां एक उमेद मेळटा. तिसरे सुवातेर तांकां शाबासकी दिवंक, जायत बावटी एक बरें उतर तांकां दिवंक. आनी जेन्ना बरें उतर मेळटा, जेन्ना तांकां एक शाबासकेचें उतर मेळटा, तांकां नव्यान वावर करूंक आनीक उमेद मेळटा, आनीक तांकां धीर बोड मेळटा. ते चुकतात तेन्ना तांकां बोगसूंक, तांकां सजमून घेवंक, मानून घेवंक. कित्याक यादनीक मनीस देवान वेचून काडलोले, आमचे एक सेवा करतले, जायत बावटी ते चुकतले, जायत बावटी ते सांडटले, तेन्ना तांची टिका करूंक न्हय, तांकां भिमान करूंक न्हय, तांचें नांव वाऱ्यार उबोवंक न्हय, पूण तांकां सांबाळूंक. कित्याक ते आमचेच भाव, आमचेच पूत, आमचे इश्ट, ते आमचे सांगाती, ते आमचे खातीर तेणी जेजून दाखयली वाट तांणी विचून काडल्या पोरजे खातीर जिवीत दिवंक आनी सेवा करूंक. ते पासून जितली भाव भयणो आमी तांचे खातीर मागतल्या तितलो आमचो वावर देवाक मानता तसलो जातलो. आयज हेंच ओळखून घेतना दर गवण्या खातीर मागतना मागुया, आमचे फिरगोजेन भावतले खातीर मागुया, एक बरें उतर तांकां दिवया आनी दिसपोटी मागण्यान धरून एका बऱ्या गवण्या भाशेन आमचे यादनीक जावंक ह्याचे मिसाचे भेटेन आमी मागुया.